आयज सावन हांव विनी आनी पल्लवी भयणी नदरेन पळयतलो, कारण आयज हांव वॅक्सीन मारपाक वयता आनी इंजेक्शनाची म्हणल्यार म्हाका सारकी भिरांत दिसता देवा. आनी संवसारान हांव सगळीं वायट कामां सोडून एक बरो भुरगो जातलो, सगळ्यांचें बरें चिंतलो, बरे भाशेन रावतलो, कांय वायट कामां करपाचो ना. म्हाका तूं हे वॅक्सिनांतलो सारवार कर, कित्याक आयज हांव इंजेक्शन मारूंक वयता आनी इंजेक्शन म्हणल्यार म्हाका सारकी भिरांत दिसता. संवसारान हांव आनी कोणाकूच भिना, मात इंजेक्शन म्हणल्यार सारको हांव भिता. तिजो तूंच म्हाका धीर आनी आदार दी. इंजेक्शना भितना रे. इंजेक्शना भिता आनी कितें रे इंजेक्शना आनी तूं कितें रे कितें कोत रे इंजेक्शना भितना रे हांव सारको. तूं इंजेक्शना भिता केन्ना मारूंक ना न्हय. कितें भिता रे इंजेक्शनाक काय ना मरतें काय कळना पासून मारता तें. तुमच्या पयला हांवें चड भिवपा मरे हांवचो घेतलो आतां बिंदास. तो म्हगे नंबर येयलो हांव वयता. दोतोर आनी इंजेक्शन घेवन ना मरे. हेंच्या दोगांकच्या चड हांव भिता. वयचे पयलीं एक काम करता. गुगलाचेर आहा गाय इन्स्पिरेशन फॉर वॅक्सिनेशन म्हणून टायम कुचे. हाँ ये इंस्पिरेशन पर है चेता. जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी. जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती. कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं. हारा वही जो लड़ा नहीं. बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे. माता मान यश माता मारल्या ना मरे अजून माशवर कर. आणि माशीवर काढ. किती मारो अपना काय ना रे. दोतोर एक काम कर. हांव पोत्तोन लायनी आसा रावता. त्या दोगां हाय तांकां पयलीं मार. हांव रावता लायनी आसा. हा बरें. ते दोगांय भायर आयले भितर रे. हे रॉंग गेलें हे रॉंग गेलें. हे चिटींग कोत्ता अशें कोन्न कोत्ता ही. हांव कितें करता चोयना तुजे फायद्याक करता. झाले हे वॅक्सिन मारले, हांवें वॅक्सिन मारले. झाले आता आम्ही सालवार. आता